अधिक मासा व्रताचे उद्यापन श्री विष्णू लक्ष्मीक सांगतात. हे अधिक महिने पूर्ती पुरुषोत्तमाल पूज करून कडे उद्यापन करता. कृष्ण पक्षाचे चतुर्दशीक नवमीक आणि अष्टमीक हे उद्यापन करता. तांकां गेले भटमामा विचारल्यान भटमामा सांगितल्याप्रमाणे ते उद्यापनाचे त्यांनी यथाविधी आचरण करता. ते दिवस 39 ब्राह्मण दंपत्यांक नावे तिथल्या कापाचं याना दिलं रे 7 दंपत्यांक नावे 5 सवाशीण ब्राह्मण अपघाताने आणि पहिले दिवस जागरण करून सकाळीची नाम करून भक्तीने ते पूज करता. त्यांना शक्य असेल तसे नाममंत्र सांगून होम आणि करून देवतला कांकन अर्पण देऊन ते राधा समेत कृष्णाक आरतनी करून बाहेर पडका. तसे शेवटी जायना पडे ना ते ब्राह्मणांक बसकार घेन ब्राह्मणा म्हणजे घोबायलांक तांकां बसकार घेन तांगेले पाद पूजनी करून तांकां पूर्ण पात्र दान दिव तांकां पन्नावड्यान तूं दक्षिण दिवन पन्नावड दिवचो नवीन वस्त्र की ने गोदान की म्हण दिवचे आनी तीळ दिवीत तूप न उद्दाक चपल छत्री कांबळी न हांतुळ अशी आमकां खंयचे दिवचे आमी शक्य आसा ते दान करीत. नवधान्य बी दिवीत बरबरेची खावची तसले वस्तू बी दिवीत. भागवत दान बी करीत. भागवत दाना कितलें श्रेष्ठ दान आनी खंयचें ना तांतूं. आनी 20 पुणे दंपत्यांक अपूप दान करता. अशी एक ताटान तूं 33 अपूप घालून 1 पुणे ब्राह्मणा दान दिवका. नावे एक ताटान तूं अपूपा सामान घालून ते दिले बी जाता. तांकां कशी जमता तशी तांणी दान दिवका. तशें जावन ते दानान पुरुषोत्तम खुश पावता. आनी हो अधिक मास येयला तेन्ना थोडेपणे आमी नियम दवरून येवका. न्हाण दान जप करचे तर्पण दिवचे भागवत श्रवण देवाल पूजा हेवटू करता. दिवसान तूं एकपण जेवचे मौन व्रत तुळशी पूजा कृष्णनाम संकीर्तन सालिग्रामा पूजा अशी तांकां कसं जमता तशें ताणें एक नियम दवरून येवका. आनी तो नियम धरिल तेन्ना केन्ना ते मोडच्या बी ना. तशें केल्यार कशें की म्हळ्यार अधिक मासान तूं मेळची पुण्य उठ्ठची वता आनी कश्ट बी येताची. तशें जावन कसं एक केल्यार बियडना नेम दवरून करता. ताच्यान अखंड सुख मेळटा. हे म्हयन्यान तूं कसं नियम करचे म्हणून सांग तुका. तेलाचे त्याग करता. भुंयचेर मांद्रे घालून न्हिदका. अंतार न्हिदचना केळी पानार जेवका. एकच जेवण करता. सासम दाळी तिळेल तेल मांसाहारू वांयगण मस्का सांग असं लोटूची खावच्या ना. चुन्नो बी खावच्या ना. फलवस्तू होड लिंबी बी खावच्या ना. पहिले दिसाचे अन्न खावच्या ना. गाईचे नावे म्हशी तूप मात खावका. लोकाले निंद करचे हांगेल तागेल खबर उलोवच्यो अनावश्यक वेळ व्यर्थ करचे अशुट करच्या ना. ब्राह्मण लोकांक गायक साधू संत लोकाले एक भक्ती करका गायची पूज करका सदाची. ताज्यान पुरुषोत्तम खुश पावता. अधिक मासान तूं सालिग्रामाक तुळशीन पूज केल्यार अनंत फल मेळटा. एकच जेवण केल्ल्या जन मोक्ष मेळटा. दोन्ही टायम जेवण करनाशी व्रत केलं बा तेन्ना अश्वमेध व्रत केल्ले पुण्य मेळटा. जेवण नाशीची व्रत धरले उरले उद्यापन येवणारी ब्राह्मणा आपूण अन्नदान करता. अमासे दिवस गोदान करता. धय नवे दूध दान करता. तेल सोडील उरल्यार तूप दान करता. धंया बदलाक दूध दिवका. नवधान्य बी दान करीत. खाली नेल्यार नित्य नेम केल्लो लोकांना भटमामाक एक हांतूळ दान करता. केळी पानार जेवतल लोकांना तूप साखर घालून केल्ले एक गोड पदार्थ ब्राह्मण लोकांक दिवका. आनी कोण मौन भोजन केल्या त्यांनी घांट दान करता. दक्षिण आनी पानावेड दवरून तिळा दान करता. चप्पल घालनाशी महिनभर काडील लोकांना चपला दान करता. दीपदान व्रत केल्या लोकांना एक दिव्याचे दान करता. अशी कोण कोणाक कसं दान करचे त्यांनी शक्ताची त्यांनी तशी दान करता. ताज्यान अनंत फल मेळटा. त्यांनी खाली ब्राह्मणाला पूज करून तांकां जाल तितले दक्षिण तांकां दिले बी जाता. ताज्यान तांकां व्रताचे फल मेळटा. अंत कसं की म्हळ्यार मुख्य जावन हे व्रत करता जे आमी सोडील उरता वर्ज केले उरता ते वटूची वस्तू तांगेल्या शक्य असल्यार ब्राह्मण लोकांक दान दिवीत. अशी हे व्रत केल्या जन वाजपेयी याग केले तितले पुण्य मेळटा. तांगेलो टू पाप वचून तांगेलो टू मनांतली पूर्ण जाता.
आनी तांकां कडेन मोक्ष प्राप्त जाता म्हूण श्री हरी लक्ष्मीक सांगता.